केळशी तांबोरी वाठारातल्या रेवेचे दोंगर नष्ट करून ती रेंव फातरादे वाठारातल्या शेत जमनीत उडयल्या। या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या। संबंधित पंचायतीन जाले या प्रकाराचेर आडनदर केल्ल्याचे दिसून आयला। केळशे पंचायत वाठारातल्या तांबोरी गावातले रेवेचे डोंगर नष्ट केल्यात। थंयच्यान काडिल्ली सगळी रेंव फातरादे वाठारातल्या शेत जमिनीन रास मारून दवरल्या। थळाव्यांनी या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्या। हे विशीं थळाव्यांनी पंचायती कडेन कागाळ लेगीत केली, पूण पंचायतीन पुरायपणान आदनदर केला। संबंधित प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कन्स्ट्रक्शन बांदपाक हो रस्तो केला पयलो, पूण आमी आडाय हें करपाक केलोलें म्हणल्यार आमगे कोणें आयकोना आनी त्या पंचायत मनशांनी पयलो देजमान आहलोलो तेणें तेदो दिवना, तेदो हें करूना। म्हणजे म्हाजी हें पयली बायल येयली आनी तेणें सगळें लायसन्स दिलें आनी स्टार्ट केलें तेणें केलें। म्हणजे तेंगे हें तांबोरी केळशी वाड न्हू तो तेणें केलें आनी आतां पयली माती काडून तेणी हिंगाची भायर रोयल्या परतून आण घातो म्हणटाले, म्हण तेणें आण गायलो ना आनी आतां माती गायल ती त्या ग्लेनान बंद केलो ती त्या म्हणल्यार दुसरी कडेन घाताय आमी परतून रिटर्न हाडटाय म्हणल्यार ती परतून रिटर्न येवपा न्हू म्हणल्यार तेंका सांगिल्लें आतां तेका रजवटाक सांगिल्लें बरे भाशेन तूं कर, केस्तांव नाका, कित्याक आमगेले भुरगीं केस्तांव पडटाय म्हणटकच तुमगे जाग आहा जाय तो थिंग जाग्या घाल्याय आनी बरे भाशेन काबार कोराय, कित्याक एश कोन्न केस्तांव आमकां नाकाय गांवच्या लोकांक सगळे त्या तांबोरकार आपूण पंचायतान सगळें लायसन्स हें दिलें ते येयनाय, आपयल्या फोन केल्या फोन काडनाय, आपयल्यार येयनाय म्हणटो तेण मेन येवपा जाय आहलोलें पंचायता मनशांनी, ते आतां नाय। एक तेंपा आमकां तांबोरी म्हळ्यार बरी उमेद येताली, कित्याक तांबोरी लोक सारको मोगान सारको गांव सांबाळटालो आनी तेय आमगे फ्रेंडूच म्हळ्यार ते 8-12 सोड दुसऱ्या वादान गेल्याय पोटा जायना मू, हे आमदारा बारा काम केल्या पोटा जायना मू, आतां ते दुसऱ्या वादान गेले। आतां तेंको विचार सोदिता बाबा एसो काम कोन्न तुमगे पोटा करूं सोदताय, गांव पाड घान तुमगे पोटा करूं सोदताय, तुमी हिंगाची 100 ट्रक मातोन दुसरे वॉर्डांक आयली ना मू, तुम कोणाको इंचाल ना मू गांवच लोकांको इंचाल ना। आतां हे भुरगे 5 फोन माताय, कोण एकलो फोन काडना म्हळ्यार इलेक्शन टायमा तुमी येतले लोकां त्रासांक घालो, कित्याक बरें काम केल्यार खूंय पयशे मेळनाय, वायट काम केल्यार पयशे मेळटाय। आतां हे वायट काम करून हेमी स्टार्ट केलां, सो हेका लागून लोकांको मागोता उठाय आनी हे JCB ओनर म्हणटाय ते आमगे फ्रेंड तेंचे बडे आमकां कंप्लेन घालू आमकां दूख दिसता, कित्याक तेय आपणा पोटा लागून तेम JCB गेलो आसतली म्हळ्यार आमी तेंका एक उपकार मागताय, तुम कितें काम कशें पयलें बाबा तुम तेका पेपर आहाय कायद्या प्रमाणे आहाय ते मातशें विचाराय। Dune Meadow Hainga. We can name it. The truck that was dumping all this waste over, not waste, I'm getting sand tea. Waste me. He said he's coming to pick it up and Azun take a truck in Paul na. Whether he's playing games or what, I don't know. But if he wants to play games, we are going to send a flying squad after him. You can see how much has come up over here. See how many truckloads. Kittu truckload in Bontemi. And in Hati aha teng shat aha. As Fati ting Robol aha. सगळे माती आहा आणि तेच फाटी शेत आहा। आय डोंट नो इफ दे आर ट्रायिंग टू फिल द फील्ड ओवर हियर, व्हॉट इज हॅपनिंग। फ्लाइंग स्कॉटा बी आपयतले तुमी आतां इतले ते कितें रावले तुमी मागीर इता ते रेंव काडटे भशेन कितली डोंगर दिसता मरे तांगे व्हडले मागीर 2 दीस तूं आतां रेंव काड सर कोण फ्लाइंग स्कॉटा कंप्लेन ना काय ना वी डोंट नो आमकां काल सांचे yesterday evening we got the news and today we are already out here. Evening also we went and we stopped in the evening yesterday. What time? 6 o'clock we reached over there and we stopped them. By then all these trucks were already there. Today not a single truck has come because of us. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकार।